कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. कामकाज सल्लोगार समितीची बसका म्हळ्यार फकाणां कशी जाल्या. सरकार आपल्याक जाय तसो विधानसभेचो काळ आणि कामकाज थारायता असो आरोप आमदार वेन्झी वेगसान केलो. जाल्यार प्रायव्हेट मेंबर बिल डे दिवंक नाशिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान तिडक उक्तायली. दुसरे वटेन उलोवपाचो वेळ वाडोवन दिवंक नाशिल्ल्यान आमदार विरेशान टिका केली. बिलां 48 वरां पयलीं दिवपाची विरोधकांची मागणी सभापतीन मान्य केली. मीटिंग आली आणि बीएससी मीटिंग सदांचे भाशेन इट इज लायक ती घांटा बैलांची मीटिंग न्हय. सो ते आहाय ते सगळे घांटा बैल आणि तांकां सांबाळपा आतां आमकां फोर्स ना थिंगा. सो इट इज द सेम सिट्युएशन. सो ती घांटा बैलांची मीटिंग वय 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 अशें करून घांटा बैला भाशेन देर वॉज सॉलीड आर्ग्युमेंट ओवर देर टुडे बिकॉज 3 दिसाचें सेशन. त्या 3 दिसां सेशना बील घातली ती 24 तारखेर 48 hours बिफोर दीत म्हणलें. सो वी टोल्ड देम गिव अस एटलीस्ट 48 hours बिफोर द 24th म्हणजे 22 तारखे दिया म्हणून बिलां. सो वी हॅव द टायम टू स्क्रुटनायज इट रादर दॅन आफ्टर गोईंग इनसायड. ते अग्री जालें ते मागीर टायमींग उलोवपाचेर कितले टायम उलयतले तेजेर डिस्कशन जालें. सेम सिट्युएशन वी आर फायटींग एटलीस्ट टू गिव अस 45 minutes to 1 hour फॉर ईच वन ऑफ अस टू स्पीक. तेंय आयकलें ना. प्रायवेट मेंबर्स डे म्हणून आमगेलो जो दीस आसता एज मेंबर्स टू रेज आर क्वेरीज एंड दीस इज आर रायट आमचे टू क्वेश्चन द गव्हर्मेंट रेजोल्युशन मांडपाक हो दीस तेमी कट केला. आनी एज पर रूल 31 इफ दीस डे हॅज बीन फ्रायडेचो दीस इज नॉट इन्क्लुडेड then the speaker should fix this private members rule day on any other day during the business days. So that has not been fixed. So this is basically a mockery. This government has 33. Having 33 such a large number, they do not want to face 7 in the opposition. So this was the first point with regards to the private members day that is not being observed. दूसरे we have observed that postponement questions are not allowed after being admitted, are not discussed. Tisre, we asked for ample time from the opposition. Emirates should be given ample amount of time to question the government with relating to the governor's address. Don't these governor's address dola on 24th and 25th and 26th is the chief minister is going to present the budget. Hui na hui soilar ingai. इट इज अ मॉकरी. 48 hours पयलू आमकां जी बिलां जी आसा जावं कितें तुमी हाडटा नाल्यार ते 48 hours पयलू आमकां येवपाक जाय. मात हें जायना कित्याक एवरी टायम एसेंब्लीन आमकां पळयता की खूब फावटी अशेंच इश्यू जाता की 24 hours पयलू केन्ना केन्ना ते लास्ट मुमेंटाक पासून हाडून तेगयता. सो असो जो इश्यू आसा हो आमी इश्यू मांडला की 48 hours पयलू आमकां सगळे जी खंयचीय बिलां हाडटा एमेंडमेंट्स हाडटा नाल्यार ते तुमी पयलू आमकां दाखोवपाक जाय आनी तेजेर आमी स्टडी करून ते उलोवपाक शकतले. पण ते समज टायमार हाडिना जाल्यार आमी तेजेर सारके स्टडी एलोबरेट करूंक शकना आनी ते आमी मांडपाक शकना. विधानसभा कितले दीस घेवची हे मंत्रिमंडळ बसकेत थारता. विधानसभेच्या कामकाज सल्लोगार समितीचे बसकेत फकत कामकाजा विशीं चर्चा जाता अशें सभापती रमेश तवडकार सांगता. विधानसभेचे कामकाज कशे तरेन चलपाक जाय ही आपली जापसालदारकी आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. सर आयज बीएससी मिटींग जाली असेंब्लीन कितें विशय आसले आनी अपोजिशनाची कितें डिमांड आसली सर? नाही बीएससी मिटींग जो आसा न्ही बीएससी मिटींगेचो विशय आसता की जे दीस कॅबिनेटान दिला त्या दिसाचो बिझनेस कंडक्ट करपाचो लक्षांत येयलें. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे रुटीन जी प्रोसेस आसा त्या प्रोसेसान डिस्कशन जालें. म्हणजे कोणाक कितले वेळ उलोवपाक दिवपाचें कितें आसा हे विशय आसात. ताणें एक विशय काडलो तो शॉर्ट ड्युरेशनाचो विशय काडिल्लो. पण शॉर्ट ड्युरेशन विशय जर काडलो जाल्यार शॉर्ट ड्युरेशनाचो विशया संदर्भात हांगा असेंब्ली किंवा स्पीकर ठरयना ड्युरेशन कितलें आसता तें. सेशन कितले दीस आसचें तें कॅबिनेट ठरयता. ओके. आनी त्या नंतर बिझनेस जो आसा तो कशा तरेन कंडक्ट करपाक जाय तो ती आमची जबाबदारी. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत.